फाटल्या आयतारा मारुतीगड कुडचड्यार जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडेंटात दर्श प्रभुदेसाय ह्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें। मारुतीगडार आशिल्ल्या देवळात वचून सायकली वेल्यान दर्श आनी ताचो इश्ट घरा येताले तेन्ना देवतेर सायकलीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान ताची सायकल झाडाक आपटून ते दोगूय जखमी जाल्ले। दर्श ह्या चल्याच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका दुर्दैवी मरण आयलें। मजगती हे दुख्खद घडणुके उपरांत कुडचडेंचे ट्राफिक सेल NEI स्कुलाचे वेवस्थापन कुडचडेंचो नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडे हांणी फुडाकार घेवन स्कुलांतल्या भुरग्यां खातीर सेफ्टी अँड सेक्युरिटी अवेअरनेस ड्रायव्ह आयोजीत केल्लो। हाचे वरवीं पुलिसांनी विद्यार्थ्यांक म्हायती दिली। तुम्ही काकोडकर स्कुलाचे PTची हो इन्सिडंट जालो जो सायकल एक्सिडेंट खंय तरी पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी बद्दल तुमी आतां हे जाला इन्सिडंट जालें कितें तुमी मुखार स्टेप घेवपाक चिंतला? जो पळय आज पयर इन्सिडंट जालो खूब दुखदायक जालो। म्हाका सगळ्या भुरग्यांक सांगून दिसता की सगळ्यांनी तेच म्हणलां की भुरगो हो सगळ्याला अपुरबायेचो आनी आतां प्रत्येक पेरंट्साक एकूच भुरगीं आसता किंवा 2 आसता, सो भुरग्यांनी खूब काळजी घेवपाक जाय आनी पेरंट्सांनी खूब आतां भेणबाबान आज आपल्या भाशणान सांगलें की आमी इतली एक सिली मिस्टेक्स करता, आमी आतां भुरग्यांक फावोवपा येता तेन्ना आमी खरेंच हेल्मेट घालनात। सो हाजे वेल्यान आमी शिकपा जाय की बाबा आतां मुखार प्रत्येक पेरंट्सान की कितले लागीं सुद्दां जावं एक 5 मिटराचेर सुद्दां जावं आमी प्रत्येकान आपल्या भुरग्याच्या सेफ्टी लागून आमी हेल्मेट घालून येवपा जाय। हाजे करून मुखार तीय शिकतली बाबा पळय खंय बाजारान सुद्दां वतना आमी हेल्मेट घालून एक कंपल्शन। तर म्हाका पेरंट्सां कडेन मागपा जाय ह्याच इस्कॉलाचे न्ही सगळ्या पेरंट्सां कडेन की ताणें बाबा स्कूल टायमा नंतर एकदां तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस आसता आनी कितें आसता, सो ते कशें वता खंय वता तांचो मोबायलूय ट्रॅक करपा जाय। तशें न्ही प्रायवसी पळय ती भुरगीं तांचो मोबायल म्हणल्यार एक प्रायवेट हें न्ही, तांचो तो ट्रॅक करपा जाय कोणाले फोन आयले खंय वचपाचें तांचे मेसेजो मातश्यो वाचपा जाय आनी पेरंट्साची खूब म्हत्वाची भुमिका आसा हातून। जेन्ना पळय ते खंय वता तांचे ते कशें वतले, स्कुटरीन वतले, कोणाले स्कुटर जो स्कुटर घेवन वतलो ताजे कडेन लायसन आसा की ना, गाडी घेवन वतलो लायसन ही पेरंट्सान खूब जतनाय घेवपा जाय अशें हांव सगळ्या आनी आपल्या एक्शनांतल्यानच ते भुरगे शिकतले। आपूण जे करता पेरंट्स जे करता ते भुरगे शिकतले, सो हांव पेरंट्सां कडेन मागता की ताणें जतनाय घेवची। देव बरें। प्रदीप बाब तुमी चेअरमॅन आसा स्कुलाचे आनी आयज एक स्कुला खातीर हो दुखद एक जो स्टुडंट आसा ते सायकल अपघातात म्हळ्यार एक काळाचो म्हणल्यार जाता अपघातात मरण पावलें। हेजेर आयज कितें तरी तुमी विशेष भुरग्यां अवेरनेसा लागून एक प्रोग्राम दवरलो, कितें? आज जो 25 तारखेक जो अपघात घडलो तातूंतल्यान बेजिकली खुबश्यो गजाली एक्सपोज जाल्यो। म्हळ्यार आज इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन कसो आसपाक जाय त्या पॉयंटाचेर खूब अपघात जाल्यात, पण जो प्रोएक्टिवनेस दाखोवपाक जाय आशिल्लो तो प्रोएक्टिवनेस बेजिकली हाजे देवळाची संस्था जी आसा नाजाल्यार आमचे तांच्या माध्यमांतल्यान एक मुखार वचपाक जाय आशिल्लो। हांव तांचे कडेन मागता की ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तांकां पळोवन जो डेंजरस पॉयंट आसा कित्याक हो पयलो अपघात त्या पॉयंटाचेर न्ही, थंय म्हाका दिसता कांयच न्ही 25-30 तर अपघात जाल्ले आसा आनी तो भुरगो अपघात जातकीर स्कुटरीचो त्याच टायमार आनीक वरभरान आनीक स्कुटरीचो अपघात जालो त्या दिसा, म्हणटकीर तो पॉयंट डेंजरस आसा आनी थोड्या भुरग्यांनी समज घेवपाक जाय की रिस्क कितली घेवप आनी खंयच्या टायमार घेवप। सो भुरग्यांक ह्या वयाचेर एक एकदां भुरग्यांक दिसता की आपूण तें करूं शकता, सो भुरग्यां कडेन मागता की सगळे जे तुमच्या पेरंटाचें जीवन आसा तुमचेर अवलंबून आसा, तुमचे सगळे गांव आनी सगळे लोक तुमचेर प्रेम करता, सो तुमी ताची काळजी घेवन आपल्या जिवाची काळजी घेयात, दुसऱ्याच्या जिवाची काळजी घेयात। सो 2 गजाली आमी शिकपाक जाय, एक म्हणल्यार ऑथॉरिटीनी आनी आमी सगळे स्कुलांची चलयतात तांणी जे रिस्क फॅक्टर आसा ते सगळ्यात कमी करपाची गरज आसा। इमर्जन्सी हँडल करपाक आमचे कडेन सद्याक तसो टीम ना, सो आमी हातूंतल्यान आमी शिकल्या की बाबा आमकां इमर्जन्सी स्क्वेड एक तयार करपाची गरज आसा की कितें जालें फाल्यां भुरग्याक कसो ट्रीट करप ऑर त्या फर्स्ट एड कितें करप हाजेर गंभीरतायेन विचार जावपाक जाय। आनी हांव म्हाका दिसता एज अ हें करपाक स्कुलाच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी आमचे एटलिस्ट एक 15 ते 20 टिचरांक हाज्या बद्दल ट्रेन करपाची गरज आसा आनी हाजेर हे कोणाक ब्लेम गेम न्ही, हांवें तुजेर आरोप घालो ताणें इज नॉट अ ब्लेम गेम की मुखार हो इन्सिडंट जो भयंकर दुखदायी घटना जी घडल्या असो जावचो न्ही, हाका लागून प्रत्येकान जतनाय घेवपाची गरज आसा। देव बरें करूं।
प्रसन्न बाब, तुम्ही कुडचडे काकोडा म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन आसात आनी खंय तरी फाटल्या दिसांनी सद्याक म्हणल्यार बोर्ड दाखयल्लें जाता खंय तरी रोड सारके नाशिल्लो, कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक केल्ली जाता. हे इन्सिडंटा बद्दल जो सायकलीर भुरगो जो अपघाता मरण पावला, हेजेर तुमी आतां कितें करपाचें ठरयलां? मेन म्हणल्यार जशें जो पयर एक्सिडंट जो घडला तो जावपाक जायनाशिल्लो, दुखदायक घटना ती. तशेंच मेन म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलें सिवरेजीचें काम चालू आसा, सो खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली बेजबाबदारपणां दाखयल्लीं आसा ह्या हातूंत भितर. कित्याक प्रॉपर तांणी आपल्यालें कामूय बीन करूं ना. काम जातकीर बाबा तो खडी जी उरिल्ली रस्त्यार जावं ती रेंव उरता जावं कितें मुरास उरता ती ताणें एक्चुली थंयच्यान शिफ्ट करपाक जाय आशिल्ली, ती ताणें करूं ना. आनी पयर जो अपघात घडला थंय तशीच एक रास आशिल्ली, कित्याक ऑलरेडी ताचें सिवरेजीचें काम काबार जाल्लें. सो जो इन्सिडंट घडटकच ताणें ताबडतोब मागीर थंयच्यान ती काडली. एक्चुली ती पयलीं काडप आशिल्ली. सो तांची बी खंय तरी खूब चूक जाल्ली आसा, हें घडपाक नाका आशिल्लें थंय. आतां तुमी आयज काकोडकर स्कुलाक जे ट्रॅफिक सेल आसा, मागीर चेअरमॅन आसा जो स्कुलाक, तेणी खंय तरी भुरग्यांक पेरंट्साक गायडन्स दिलें. आतां तुमी एज तुमकां आतां एक पोजिशन आसा डायरेक्शन दिवपाचें ट्रॅफिकांक, ना जाल्यार आतां ते बोर्ड्स ना. एक्चुली कितें करतलो ह्या दिसांनी रोखडीच हांव एक ट्रॅफिक सेलाक ट्रॅफिक पी आय तुजो तसोच पुलीस स्टेशनाचो पी आय आनी आमची जितलीं स्कुलां आसा तांची स्कुलांची सगळे चेअरमॅन जावं तांचे हेडमास्टर तांकां घेवन प्लस तुगेले जे डेप्टी कलेक्टराक सो हांकां घेवन एक ताबडतोब एक मिटींग अरेंज करता आमदाराक सांगून. सो दॅट हाजेर खंय तरी बाबा जे रोड सारके ना, जंय खंय बोर्ड जावपाक जाय खंय बोर्ड्स ना. एक्चुली मारुतीकार खंयच एकूय बोर्ड ना बाबा रिगार्डींग बाबा ते डीप हे आसा व्हॅली आसा बाबा डीप तुगेलो थंय स्पीड ब्रेकर आसा, खंयच कांयच ना थंय एकूय बोर्ड ना थंय सेफ्टी असो. सो पयली गजाल हांव ती करपाक पळयतलो सगळ्यांक घेवन बसून. सो ताजेर ताबडतोब हांव एक मिटींग घेतलो. आनी सेकंडली म्हणल्यार म्हाका दिसता पेरंट्सांनी जशें आतां आमी हांगाच उबी आशिल्ले कडेन कितलेशे पेरंट्सांक आतां आमी पळयले हांगा जशें सरान सांगलां खुबशे पेरंट्स अशे येता. आत्तां आमी पळयल्ली आसा एक लेडी बाय लायिल्ली आसा, ती आपल्याली स्कुटर हेल्मेट बीन कांय घालना भुरग्याक येता पावयली गेली. सो खंय त्या पेरंट्सांनी बाबा आपली एक सेफ्टी धरपाक भुरगी सेफ्टी आमी भुरग्याक लागून एक्चुली अवेरनेस केल्लो. ह्या अवेरनेसांतल्यान पेरंट्सांक तुमी सांगूंक सोदता तांणी बीन आपल्याची भुरग्याची काळजी घेवची आनी स्वताची काळजी घेवची.